365 खातीर पणजेच्यान इर्शाद शेख। 14 ते 17 ऑगस्टा मजगती अंदू वास्कोचो दामोदर भजनी सप्ताह जातलो, पूण दामोदर मंदिरांत कोणाकूच वचपाक मेळचें ना, स्टॉलाय घालपाक दिवचे नात। मंदिरा कडेन वचपी रस्ते आडयतले। भावीक भक्तांक सगळो धार्मीक सुवाळो ऑनलायन पळोवपाक मेळटलो, भजनी सप्ताह समितीन जाहीर केला। कोरोनाचे फाटभुंयेर सरकारी एसओपी पाळूनच पूण स्वताच कांय निर्बंध मानून घेत अंदूचो दामोदर सप्ताह मनोवपाचो निर्णय आयोजन समितीन घेतला। त्या संदर्भात उपजिल्लोधिकाऱ्याबरोबर समितीची बसका जाली। 14 ते 16 ऑगस्ट मजगती स्वतंत्रपथ रस्तो बंद करतले, स्टॉलाय घालपाक मनाय करची अशी विनवणी समितीन थळावे पालिकेक केल्या। पळयत संतोष खोर्जवेकार आणि प्रशांत जोशीन दिल्ली माहिती। सप्तकाक भजना बद्दल एक निवेदन केलं, म्हणजे गेल्या वर्षी कितें जालें, आमी दर वर्सा 24 भजनां जातात देवळान, म्हणजे 24 तास 24 भजन करतात ते। पूण ह्या वर्सा आमी कितें केलें, रवींद्र भवनान सगळ्यांचें रिकॉर्डिंग केलां, एक तास भजन, आनी तें भजन हांगासर रिकॉर्डेड हांगा आयकूंक मेळटलें, म्हणजे देवळान आवाज येतलो प्रत्येक भजनाचो, एज इफ ते भितून भजन चल्लेल्या भशेन। आनी हे एका जर आमी तुमचे चॅनलाकूय दिवपाक शकता, अजून ते चल्लेलें ना, पूण ते फेसबुकाचेर दिसतले। ओके, तशेंच जे पारवाले आहात पळय, पारवाले येताले दर वर्सा रातचे येतात पाट घेवन, तांकां आमी कितें केलें की सप्तकाच्या सांजचे 3 सवा 3 सुमार एक पाराचे मनीस 3 जाण फक्त यो, मागीर दुसऱ्या पाराचो अर्द्या वरान 3 जाणूच फक्त, अशें सगळ्या पारवाळांक 5 जाणांक आपयले आमी सांजची तळी घेवन, ते तळी घेवन येतात, तो अरेंजमेंट केल्लो आहा। एक्चुअली आयचे जे मिटिंगेन अशें डिसिजन जालां की अंदू वर्सा 14 तारखेक सप्तक आसा, 14-15, पण डिसिजन जाला त्या प्रमाणे 14, 15 आनी 16 म्हणजे सोमारा लेट इवनिंग पर्यंत जो स्वतंत्रपथ रोड आसा देवळा कडलो, हे दोनूय रोड आसा हे ट्राफीक सगळे 100% ब्लॉक करून दवरताले, कसलेच तरेचे ट्राफीक यो वच करचे ना, लोकां खातीर तो रोड बंद दवरपाचो केला। आणि तेच प्रमाणे लास्ट इयर जशें आमी एसओपी फॉलो केल्यात तेच पद्दतीन एसओपी फॉलो करून आमी सप्तक मनोवपाचें केला। तातूंत अशें आसा की आमी हे अंदू वर्सा भाविकांक जे आसा हे देवळान दर्शन मेळचें ना, ताच्या खातीर आमी वर्च्युअल जे आसा फेसबूक आनी यूट्यूब हाच्या माध्यमांतल्यान तांकां दर्शन मेळचें 24 तास म्हणून आमी वेवस्था केल्लेली आसा। ताच्या खातीर देवळा कडलो जो भाग आसा हो आमी पूर्णपणे गेल्या वर्सा पद्दतीन जातलो। शॉपां आमी म्युनिसिपालिटीक रिक्वेस्ट केला की एक सुद्दां शॉप जे आसा देवूळ आनी तेज्या परिसरांत एका सुद्दां देवळाक परमिशन दिवची न्ही, कारण ताच्या नंतर एसओपीचे खंय तरी उल्लंघन जावपाची शक्यता म्हणून आमी उत्सव समिती जी आसा, उत्सव समितीन जे कितें आमच्या नदरेक येयला ते आमी गव्हर्मेंट ऑथॉरिटीक रिक्वेस्ट केला की तुमी जाता तितले आमकां आमी तुमकां सहकार्य करपाक रेडी आसा, पण हे एसओपी फॉलो करून सगळ्यांनी उत्सव करपाक मदत करचे। आनी सगळ्या भाविकां कडेन आमी रिक्वेस्ट करता की प्लीज तुमी घरा कडेन रावन दर्शन घेवचें आनी अंदू वर्सा जशें लास्ट इयर आमकां हेल्प केला तसो दोनूय तुमी आमकां सहकार्य करचें, इतलेंच म्हाका। समाप्ती टायमार आनी तशेंच पार येवपाचें आसता, हातून खंय तरी लोकांची उपस्थिती दिसून येता, बाकीचे जो पारकार आसता तेंचे भितर गेल्या वर्सा कितें जालें, फर्स्ट टायम हे असो इन्सिडंट घडलो की कोणी चिंतूंकूच नासलें अशें जातलें म्हणून। अशा परिस्थितीन गेल्या वर्सा आमचे सप्तकाचें आयोजन जालें आनी आमकां एक आमचें खंय तरी कळ्ळें की अशी रश जाता म्हणून। हे फावटी आमी अशें प्रिकॉशन घेतला की फक्त जे 4 जाण आसा जे समाप्ती घेतात तांकांच आमी प्रवेश दितले आनी कोणा भितर प्रवेश दिवचे ना, आनी समाप्तीचो सुद्दां जो भाग आसा पळय हो वेवस्थीतपणे जाता हेची काळजी उत्सव। गोवा 365 खातीर वास्कोच्यान हिरू महाले।